भोवपा खातीर भाड्याच्यो गाडयो घेतल्यो आनी परत हाडून दिल्यो ना गाडयांच्या धनियान हे विशीं कळंगूट पुलिशेन कागाळ केल्ली. उपरांत कळंगूट पुलिशेन मोबायल लोकेशना वरवीं चोरांचेर पाळत दवरिल्ली. लोकेशना वेल्यान पुलिशेन निमणे चोरांक सोदून काडले. पुलिशेन कोल्हापूर वचून गाडी फारावपी दोग दुबावेतांक अटक केली. चोरयेक गेल्ली एक स्विफ्ट आनी 2 एक्टिवा जप्त केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. कंप्लेनंटान एक कंप्लेन दिली की त्याची स्विफ्ट कार आणि होंडा एक्टिवा त्याने रेंटाक घेतलेली आणि ती परत हाडून दिवंक ना. सो आमी इमिजिएटली ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आणि मागीर जो त्याने मोबायल दिल्लो तो आमी ट्रॅकिंग सर्विलन्साचेर दवरून आमी त्या मनशाक ट्रॅक करपाचो ट्राय केली. त्याने ID फेक दिल्ली हांगासर. सो सुरवातीक आमकां प्रॉब्लेम येयली पूण मागीर आमी ताका कोल्हापुराक ट्रॅक केलो. सो आमची टीम आसलेली हवालदार सतीश सावंत, कॉन्स्टेबल महेश च्यारी, गौरव चवणकर हांकां आमी कोल्हापूर धाडलेले. सो ताका आमी ट्रेस करून तेजे कडल्यान स्विफ्ट आनी होंडा एक्टिवा रिकवर केली. त्यानंतर फुडें इंटरोगेशन करतकीच कळ्ळें की ताणें आनीक 4 गाडयो थंयसर दवरल्या म्हणून गोंयच्यो रेंटाक घेवन. सो त्योय आमी थंयसरल्यान रिकवर केली. सो ऑल वर्थ ₹10 लाख सुमार आसताले ते. सगळ्यो गाडयो गोवा रजिस्ट्रेशन. तेजी मॉडस ऑपरेंडी म्हणजे जी कोल्हापुरान डिफॉल्ट लोन आसता जी रिकवरी आसा त्यो गाडयो पळोवप तेणें ज्यो डिस्पोज थंय जाल्या तसल्योच गाडयो गोंयच्यान उखलून व्हरप आनी मागीर थंय व्हरतकीर तेजे नंबर प्लेट कोल्हापूर रजिस्ट्रेशन ही नंबर प्लेट ताका लावन ती डिस्पोज करप. सद्या आमी 2 जाणांक धरल्या आनी 4-5 गाडयो रिकवर जावपाची शक्यता आसा. त्यो गोंयच्यान तेंच्यांनी हांगासरल्यान घेवन गेल्या आनी फुडें कळटलें तेंचें गँग कितें आसा तें. महाराष्ट्रा कोल्हापूर पुलीस स्पेशली आमकां इन टच आसा. तांकां हो वॉन्टेड आसलो, मेळना आसलो तांकां. आमी तांकां धरला आनी आमची कस्टडी काबार जातकीर आमी तांकां हँडओवर करतले. इन्फॉर्मेशन दे आर इनवॉल्ड इन बायक थेफ्ट ओनली, बायक एंड कार थेफ्ट. सो फर्दर आतां आमी पुलीस कस्टडी घेतली आनी कस्टडियल इंटरोगेशन करतकीर फुडलें कितें कळटलें आमकां. महाराष्ट्राचे दोगी जाण, इसगांव, कोल्हापूर. तश्यो आनीक 4-5 जाणांची आमकां कंप्लेनी येयल्ल्यो. ते आमचे कडेन डिटेल आसा. आमी चेसी नंबर इंजीन पळोवन तेजे ओनर सोदतले आनी तांकां आपोवन तांकां त्यो गाडयो आमी हँडओवर करतले.